मोगाच्यानो देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमिस्ता म्हणून मागता. मार्च 19 तारखेर तावन येवच्या वर्साच्या जून 26 आनी तो 6 तारखे पर्यंत हे कुटुंबाचें वर आस आनी ह्या कुटुंबाच्या वर्साच्या आमच्या कार्यक्रमांत हो म्हयनो ऑगस्ट म्हयनो प्रत्येक जावन युवाजनांक समर्पण केल्लो म्हयनो तांच्या खातीर मागचो तांचे खातीर आमी कितें करूंक साध्य आसा त्या विशयांत नियाळ करचो म्हयनो जावन आसा. आनी प्रत्येक जावन आज आयतारा आमच्या देशांत वो आयतार युवाजनाचो आयतार जावन आमी आचरण करता. तर आज आमी हे मागणें हांगासर सोलोवन व्हरतना हे आराधन सोलोवन व्हरतना युवाजनां खातीर आमी विशेश तरान मागया. आमी खंय जावन ह्या आराधनान वांटेली जावन आसा. विविध माध्यमां मारीपा जावंक बरो हांगासर वैयक्तीक तरान आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या आमच्या क्रिस्ती समाजांतल्या सकड युवाजनांक आज प्रत्येक जावन सोमयेच्या पांयांतळ आमी हाडया. तांचे खातीर विशेश तरान मागया आनी तो सोमी जेजू ह्या भोवपवी सक्रामेंतान आजार जावचो तांकां आशिर्वादीत करून दी, कुरपेन बरोवन दी आनी तांचें जिवीत नंदन करून दी म्हणून हे आमी तांकां बरें आशेवया, बरें मागया आनी ह्या आराधनांत मागण्यान आमी वांटेली जावया. तूंच म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, म्हजो मोगाळ इश्ट, तो म्हजो देव. त्या सम्याक आराधन कर. Muso asro, tu muso rakunda, tu muso moval ish, tu muso te, tu muso asro. Tu muso rakunda, tu muso movatis, tu muso te. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिविता तुझे रूप सोदता, सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, जेसू जेसू हांगा हांव आसा, जेसू हांगा हांव आसा, जेसू हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, जेसू हांगा हांव आसा, जेसू हांगा हांव आसा, जेसू हांगा हांव आसा. तूं म्हजो गोळी, तूं म्हजो भुसवंडा, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो भुसवंडार, तूं म्हजो भुसवंडार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजी गुपी सुवात. पळय सम्या तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता,
सगळ्या जिविता तुझे रूप पोळ्यो सोता सगळ्या सोते तुझी सेवा करता अंग हवसा अंग हवसा जेसू अंग हवसा जेसू अंग हवसा जेसू अंग हवसा हल्लेलुया जेसू हल्लेलुया जेसू हल्लेलुया जेसू हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. मोगळा जेसू या भू पवित्र साक्रामेंतांत तूं कोरोस आजार आसाय. या संजेच्या वेळा प्रत्येक सावन तुझें दर्शन या साक्रामेंता मारिफात आमकां दिवन आसाय. केदें वर्तें भाग आमचें अरियेकल्याचें तुका लागीं येवचें आत्मीक नदरेन तुका पळोवचें तुजो अनुभव करचो तुजो मोग सागचें आनी प्रत्येक जावन तुज्या पांयां तळा थोडो वेळ रावचें हें भाग आमकां तुवें फावो केलाय. केदें वर्तें भाग सोमया जेजू ह्या सांजेच्या वेळा आमकां अरियेकल्यागे तुवें फावो केलाय. आमी तुका अरदान करता सोमया. आमी तुका नमान करता सोमया. आमी तुका स्तुती करता सोमया. आज प्रत्येक जावन सोमयांचेचो ह्या आराधना वेळार आमच्या सर युवा जनांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. हर एका युवाक युवतीक तुज्या मोगांत घे. तुजो स्पर्श तांच्या जिवितांत दी. तुजो अनुभव तांकां दी. तुजे लागीं तांकां ओडून घे. तुजे संगी रावोंक हर एका दिसा कृपा दी. तुज्या कृपेन तांचें जिवीत तूं नेटय. तुज्या कृपेन तांचें जिवीत तूं भर आनी तांणी करचें तें हर एक मागणें हर एक वावर हर एक संगती फळां बरीत कर. आनी अशें तांच्या जिवितांत हर एक दीस तुजें हाजरपण भोगूंक तांकां करपा दी. सोमयांचेसो तांचें जिवीत तें मोलादीक तुवें दिल्लें वर्तें देणें म्हणलें समजून तांचें जिवीत तुज्या मोगान बरोवन पेल्याच्या सेवेंत तें समर्पण करन तें सार्थ करूंक तांकां करपा दी सोमया. तांचे सांगात राव सोमया. तांचे मारिफात तूं वावर कर सोमया. आनी त्या मारिफात तांकां तुवें दिल्लें मिसांव ह्या संवसारांत जारी करूंक करपा दी. तांचे सेवे मारिफात तुजें राज तांचे बोवारी बांदून हाडूंक करपा दी. तांचे जिविता मारिफात साबार युवक युवतींक तांणी स्पर्श करूंक तुजो अनुभव दिवंक तुजे थंय हाडूंक ते सकून दी सोमया. आनी त्या मारिफात तुजी कृपा तुजी सकत तांचे जिविता मारिफात साबारांक वळोवन दी सोमया. आनी त्या मारिफात तांच्या जिविताचें तांच्या कुटुंबाचें आनी आमच्या समाजाचें पवित्र सभेचें रुपांतर जावं आनी आमच्या समाजेंत पवित्र सभेन बरेंपण सोडून दी सोमया. आज आमी प्रत्येक जावन तुका दिन वाचता. तुका आमी आराधन करता. तुका आमी अर्घां दिता. ह्या सर्व युवक युवती खातीर तांच्या जिविता खातीर तांच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या बरेपणा खातीर सोमया तुका जावं आराधन. सोमया तुका जावं नमान. सोमया तुका जावं मान आनी वगळाप. सोमया तुका जावं स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा. आमीन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो प्रत्येक जावन मोगाळ युवक युवतीनो सक्रामेंतांत जेसू खरोच आमचे मुखार आसा.
ताचें जिवीत ह्या संवसारांत मोटवें 33 वर्सांचें. ताचें जिवीत प्रत्येक जावन तें परगट मिसांव ताणें केल्लें जिवीत, ताच्या तरणाटपणाचें जिवीत देवाच्या मोगान तो बरोल्लो. पेल्याच्या मोगांत तें जिवीत पेटल्लें आनी त्या मारीपात पेल्याच्या सेवेंत ताचें जिवीत ताणें सार्थक केल्लें. सगळें जिवीत ताणें देवाचें राज बांदून हाडूंक, देवाचें मिसांव करूंक समर्पण केल्लें. आनी जेजू ताच्या जिवितांत बापाची खुशी कितें आनी बापाच्या खुशये खालती मान घालून सगळें जिवीत जरयता. तर मोगाळ युवक युवतीनो, तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. आपणाचें तरणाटपणाचें जिवीत बापाच्या कुशेक खालती मान घालून आपणाचें जिवीत मिसांव जियेल्लो, आपणाचें जिवीत सार्थक केल्लें आनी आपणाचें जिविता मारीपात आमकां हेरांक जिवीत दिल्लो जेजू आमकां हर एकल्याक आदर्श जावन आसा. आनी तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. त्या व्यक्तीन आमी वाचता लुकाचो वांजेल अध्याय 10 वाक्य 25 त्या एका व्यक्तीन जेजू लागीं येवन विचारलें, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? आनी जेजून ताका दिली जबाब, सगळें तुज्या मनान, सगळें तुज्या सक्तीन, सगळें तुज्या आत्म्यान आनी सगळें तुज्या काळजान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. पयिल्लें सांगलें उतरां, सगळ्या तुज्या जिवितांत देवाचो मोग कर, सगळें तुजें जिवीत देवाक समर्पण कर. आनी जर तर तें करताय तर हेरांतय त्या देवाक देखून हेरांची सेवा कर, हेरांचोय मोग कर, पेल्याचो मोग कर म्हूण जेजून शिकयलें. आनी ह्या मारीपात आमकां हर एकल्याक प्रत्येक जावन तुमकां युवा जनांक मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, तुमच्या जिवितांत सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तीन आनी सगळ्या आत्म्यान पयलो जागो, पयलो मान त्या जेजूक दिवंक तो जेजू तुमकां हर एकल्याक आपोवन दिता, आपयता. ते देखून जोशुआ प्रवादीच्या पुस्तकान आमी वाचता अध्याय 1 वाक्य 9 म्हणटा, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सानी नाका, कित्याक सर्वेस्व तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवें आसतलो. त्या देखून तुमच्या तरणाटपणाच्या जिवितांत जर तर ताका पयलो मान दिता जाल्यार तो देव तुमी खंय गेल्यारय कितेंय करता जाल्यार तुमचे सवें रावतलो. कित्याक तो देव विश्वासी देव, तो देव मोगाळ देव, तो देव आमचो हर एकल्याचो मोग करता तसलो देव. आनी त्या देखून किर्तन 70 आनी 1 वाक्य 6 म्हणटा, सोम्या तूं म्हजो बरोवसो, म्हजे तरणाटे प्रायतावन तुजेर म्हजो विश्वास, जल्मातावन हांव तुजेर पातयेवन आयलां, आवयच्या गर्भांतावन तूं म्हजो राखणो, तुजी हांव स्तुती करतां सदां काल. आज हर एका युवक युवतीन इंस किर्तनकाराची उतरां तुमची आनी आमी हर एकल्यांनी ही उतरां आमची घेवन जाय. आनी सोम्याक आमी म्हणा जाय, सोम्या तूं म्हजो बरोवसो, म्हजे तरणाट प्रयत्न तुजेरच म्हजो विश्वास, जल्मातावन हांव तुजेर फातयेवन आयलां, आवयच्या गर्भांतावन तूं म्हजो राखणो, तुजी हांव स्तुती करतां सदां काल. तर मोगाळ बाबन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आनी प्रत्येक जावन तुमी युवक युवतींनी एक घडी तुमचे दोळे धांपा, तुमचे हात दोनी तुमचे मुखार उदारे दवरा. तुमचे सगळें जिवीत ह्या घडये त्या सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सोम्याक आमचें जिविताचो राय, आमचें जिविताचो केंद्र, आमचें जिविताचो सर्वस्व तो एकलो मात्र म्हजो आनी तुजो देव, बळवंत देव, आमचो रक्षक म्हणलें आमी वळखून घेवया. मोगाचें न्हू, आमकां आसा तशें ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमचें बरेंपण, आमचें अवगुणा सवें, आमचें उणेपणा सवें, आमचें सगळें जिवीत त्या सोम्याच्या पांयांतळा ह्या घडी आमी समर्पण करया. किर्तनकार म्हणटा, सोम्या तूं म्हजो बरोवसो, तूं म्हजो बरोवसो, जल्मातावन तुजेर पातयेवन आयलां, आवयच्या गर्भांतावन तूं म्हजो राखणो. ह्या सोम्यान ह्या संवसाराक आमी पायतें केल्ल्या जल्मल्ल्या त्या घडयेतावन आज पर्यंत, ह्या तरणाटपणा पर्यंत ताणें आमकां राखलां, सांबाळलां, मेटां मेटांक आमची जतन घेतल्या, आमचे सांगाता तो समकाला आनी आमचे सांगाता तो आसा. त्या देखून तूं जोशुआ प्रवादीची ती उतरां म्हणटा, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका, धैर्य सानी नाका,
कित्याक सर्वेस्व देव तूं खंय गेल्यार तुजें सवें आसतलो. वय वो देव आमचे सांगात आसा. हर एक घडी आमच्या सुखांत दुखांत आमचे सांगात आसा. आमचे पिडेंत अणवरांनी आमचे सांगात आसा. हर एक घडी आमचे बगलेक आसा. आमी भागी जावन आसा. आमी भागी जावन आसा. त्या देखून आमी आज सगळें आमचे जिवीताच्या पांयां आमी समर्पण करया. सगळ्या आमच्या मनान काळजान सक्तेन आत्म्यान तावन ह्या सोम्याची स्तुती करया. पयलो जागो आमच्या जिवितांत ताका दिवया. आमचे जिवीत ताका समर्पण करया. ताच्या पांयां आमी समर्पण करया. आमच्या जिवितांत अद्भुतां आश्चर्यां घडटलीं. आमचें सगळें जिवीत परस जळटलें आनी तें सगळें जिवीत तो सोमी सोलोवन व्हरतलो. त्या देखून त्या सोम्याक आराधन करून त्या सोम्याक नामान करून आमी घावया. आकाशदल्लो भूमी ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೀನೇ तूं एकलो मात्र सगळ्यांनी वयर सर्गार आकाशार ह्या पृथ्वेर आनी सगळ्यांनींतल्यान तूं एकलो मात्र देव खरो देव म्हणलें वळखून त्या देवाक आराधन करून आमी घावया गीत. पान संको 100 पेज नंबर 6. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. आमचे संगता हर एक दीस आमच्या बगलेक रावता. आमच्या जिविताचें भद्रती जावन कोटे जावन आमी खंय गेल्यार आमच्या संगत रावता. आमकां हर एक लागी प्रत्येक जण युवा जनांक आमकां बेना भिरांत ना. कित्याक तो आमचें भद्र कोटे तो आसा. आमकां भिरांत ना. असल्या देवाक असल्या सोम्याक आमी आराधन करया. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. एम्मावसाच्या वाटेर त्या दोगा सिसा सांगाता समकोन दही दिल्लो. आमच्या जिविताच्या पैना वेळार हर एक दीस समकोनसो वत्तू जेजो आमच्या जिवितांत करच्या त्या हर एक वावरांत आमकां जैत यशस्वी लाभोवचो वत्तू वो आसा. आमकां कितें भिरांत ना. असल्या देवाक आमी नमान करया. असल्या देवाची स्तुती करून आमी गावया. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमकां कितें गरज आसा हर एक संगती आमकां जावं आमच्या आवय बापाय मारिपाक विविध मनशां मारिपाक दिवचो आनी आमचें जिवीत बरें चलोवन व्हरूंक आमचो सांगात आमकां दिवचो. तसो सोमी आमच्या सांगात आसा. त्या सोमयांक नामान करया. त्या सोमयेची स्तुती आमी गावया. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು,
ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. Hallelujah, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. Hallelujah, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 मोगा भवन आणि बहिणीनो, प्रत्येक जावन युवक युवतीनो, आमचे सांगता ओ देव आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत असर्या अद्भुतां घडटा. हांव MFC मिशनरीज फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट आमचे क्रिस्ती काजारी जोड्यांचे संघटन, आणि ह्या संघटनांत MFC यूथ युवक युवती आसात. मस्त बडी म्हाका दादोसपण दिल्लें, म्हज्या जिवितांत मस्त संतोष दिल्लें तांचें जिवीत. तांच्या जिविताचेर हांवें मस्त बरी नदर घालतना ह्या युवक युवतींनी MFCक भरती जाल्या उपरांत तांचें जिवीत देवाक समर्पण केल्लें, आणि त्या उपरांत तांच्या जिवितांत जाल्लें तें परिवर्तन, तांच्या जिवितांत जाल्लें तें बरेंपण, आणि आज तांणींत चलोवन वचचें तें मागणें आराधन आनी रेतीर युवक युवतींक थोडे बोटी म्हजे सांगता फिरगसांक घेवन तांणींत तरणाट्या लागीं उलोवचें, टॉक दिवचें, हें पळयत आसतना हो सोमी तांच्या जिवितांत तांकां कशें आपडलां. आज हो सोमी तांच्या जिविता मारिपात कशें हेरांक आपोवन आसा, कशें तांच्या जिविताचें परिवर्तन रुपांतर तांच्या जिवितांत बदलावन केल्या वा करना आसा. आमचें जिवीत ह्या सोमयाक समर्पण करतना आमचें जिवीत सोमी आपोरता, आमच्या जिवितांत अद्भुतां असर्यां तो करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आणि त्या देखून ही उतरां आज तरणाट्याक भोव अपूर्वेन लागू जातात. मुन्यो पुस्तकांतली पोरण्या सोल्ल्यांत अध्याय 3 वाक्य 5 आनी 6 कितें म्हणटा? सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेश्वराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद, आणि तो तुजो मार्ग नीट करतलो. जर तर युवक युवतींनी तांच्या जिवितांत तांचीच बुदवंतकाय, तांचीच सकत, तांचेंच बळ हाचेर पातये नासतना जर तर सोमयाच्या सक्तेन पातयेनी दवरली जाल्यार, तांचें जिवीत सोमयाक समर्पण केलें जाल्यार सगळें तांचें जिवीत सोमी चलोवन व्हरतलो, आनी तांचे जिविताचें मार्ग तो नीट करतलो म्हणटा हें उतार. आणि तशेंच जेरमाया प्रवादी पुस्तकांत अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 11 त्या देखून हर एका युवक युवतीक आनी आमकां हर एक लेगीत उतरां लागू जातात. ते म्हणटा, वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासून न्हय तुमचे केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 देखून युवक युवतीनो ही उतरां सोबीत वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत म्हूण सर्वेस्वर देव म्हणटा, बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर. जर तर तुमी तुमचें जिवीत ह्या सोमयाक समर्पण करतात, ताच्या वाटांनी तुमी चलतात, ह्या सोमयाचें जिवीत तुमी नेसतात जाल्यार तुमकां बरवशान बरलोलो फुडार तुमचें जिवीत तो नंदन करता, आनी तुमच्या जिवितांत कितें गरज आसा हें सगळें तुमच्या जिवितांत तो लाभयतलो म्हणलो सोमी तुमकां सांगता. त्या देखून ह्या सोमयाचो मोग साखोवंक जाय. ह्या तरणाटपणार ह्या सोमयाचो मोग अनुभव करूंक जाय. ह्या सोमयाक आमचें जिवीत आमी समर्पण करूंक जाय, आनी तो वळ आमचें जिवीत तो चलोवन व्हरतलो.
तर एक घडीभर आमच्या दोळे आमी दांबया, आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया, आमचे जिवीत परत त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सुमी आमच्या बऱ्या खातीर ताची मांडावळ, ताची योजना रुपीत करता, आमच्या हिता पासत, आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर, आमच्या बऱ्या मुखल्या जिविता खातीर, आशिर्वादान भरलेल्या बऱ्या फुडारा खातीर ताची योजना आमच्या जिवितांत कितलो ताचो मोग, केदो व्हरतो मोग आमच्या जिवितांत. एक घडी बरो ताचो मोग आमी अनुभव करया, ताचो मोग आमी सागया. आमी सांगया आमच्या काळजांत हांव जेजूक, जेजू तूं म्हजो मोग करताय, मोगान म्हाका दोदोस करताय, तुका सांडून पयस वेसोना, तुज्या मोगा विणे म्हाका जिवीत ना, म्हाका जिवीत ना, तुज्या मोगा विणे हांव जियोंक शकना. ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमचें करून आमी घेवया आनी उतरां आमचीं करून आमच्या काळजांत हांव जेजूक हें उतरां आमी सांगून ह्या गिता मारिपाद आमचें जिवीत त्या जेजूक आमी समर्पण करया. पाणसंको 20:20. जेजू तूं म्हजो मोग करता, मोगान म्हाका दोस करता, तुका सांडून पयस वेसोना, तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना. जेजू तूं म्हजो मोग करता, मोगान म्हाका दोस करता, तुका सांडून पयस वेसोना, तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना. सोदून म्हाका आयलो, वेगेन तुज्या घेतलो, जतन म्हजी घेवन भरलोय तुज्या मोगा. जेजू तूं म्हजो मोग करता, मोगान म्हाका दोस करता, तुका सांडून पयस वेसोना, तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना. कुरगून आसता भियां भरलें म्हाका धैर्यान, बुडोवन आसता कतीन भरलें काळीज उल्हासान. जेजू तूं म्हजो मोग करता, मोगान म्हाका दोस करता, तुका सांडून पयस वेसोना, तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना, तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मोगाळ युवक युवतीनो, आज तुमच्या जिविताचेर नदर घाली जाल्यार तरणाटपण म्हणटाना फुडारा विशांत चिंतून एका तरेची बेबिरांत कावजेनी मुखार कितें. सभा जाणां तरणाटे शिकल्यांत
काम ना, एकालेकान टेन्शन. ह्या कोरोना पिडे वेळार सभाजनाचें काम गेलां. गलपतावन गांवांक आयल्यांची विजा मुग्दल्या फाटीं वशेत म्हळ्यार फ्लायटांत असल्या संदिग्ध संगतींक वळख जाल्ले तरणाटे देरेस्पो जाल्ले आसात. थोड्यांक खंयच्या दिशेन मुखार वयचें, कितें करचें नासतना जिवितांत घुस्पड गोंदळ. हेर साबारांक दुसऱ्या युवक युवतींचो वायट प्रभाव पडून सारक्या वाटेन वेच्या बदला आनी एका वाटेन वचून जिवीत कांगाल करून घेतलें. वायट इश्टाघात. आनी थोडे युवक युवती वायट संगतींक आमाल पियोन्याक बली जावन जिविताचो ध्येय वगडावन घेवन खंय गुंवचें खंय सर पाटयेचें हें कळनासतना जिवितांत देदेस्पोर कांगाल जावन निराश जाल्ले सबाजन युवक युवती आयच्या समाजांत आमकां पळोवंक मेळटा. थोडीं बरवशान भरलेल्या फुडारातेची धैर्यान सोमयाच्या आदारान सोमया सांगाता सोमकोन आसात तर सभाजना जिवितान घुस्पट गोंदळाकी वळख जाल्ले सोमयाक जिवितान जागो दिनासतना तांचेत सक्तेचेर वंदन रावल्ले आसात. पूण आज ह्या सक्कड युवक युवतींक सोमी आपयता आपणा लागीं, आपणाच्या मोगांत रावंक आपयता. आनी त्या देखून फिलीप घरां बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 6-7 म्हणटा, कसलो सुखंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा कळीत करा. तवळ आपले जानवायक आटापूंक नोजो जाल्लें तें देणे. देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. त्या देखून खंत हुस्को धरी नाकात. कितें गरज आसा मागण्या मारिपा जेजू लागीं येया, जेजूक लागीं सरा. त्या सोमयाचेर पातयेनी दवरनाका. आनी त्या देखून ती अपूर्वाची उतरां म्हाका मोगाची इजाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य हात्तो. भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. घबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका सांबाळटा. हरी एका युवक युवतीक आज जेजू म्हणटा, भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. घबरनाका कित्याक हांव तुजो बळवंत देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका सांबाळटा. आनी त्या देखून हर एका युवक युवतीक आज जेजू आपयता ताका लागीं सरोंक, ताका लागीं येवंक, ताच्या मोगांत रावंक. आनी सोमयाचें आपोवणें हें आमी स्विकार करया. सोमयाक लागीं येवया, सोमयाच्या मोगांत आमी रावंक प्रयत्न करया. आनी येत उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावन आमचें जिवीत जेजूच्या पांयां आमी समर्पण करया. जेजू म्हाका आपयता. पान नंबर 20 आनी 2 कंदार नंबर 70. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता. वेंगेन ताज्या तो घेता. पदकामुची भोगशिता. मोगाळ युवक युवती आमकां धैर्य दिवचें एकच नांव जेजू जेजू जेजू. ह्या नांवाक आमी उलो मारया. हें नांव आमी उलो मारया. धैर्यान आमच्या काळजांतावन आमी उलो मारया. पातयेनीन उलो मारया. धैर्यान आमी उलो मारया. आमकां धैर्य दिवचें एक मात्र नांव जेजूचें नांव. जेजू विना आमकां जिवीत ना. मोगाच्या युवक युवती तर आमी आपोवया तें नांव. धैर्यान आपोवया. पातयेनीन बरोशान ह्या नांवाक आमी उलो मारया. आमचें जिवीत त्या नांवाक आमी समर्पण करया. त्या नांवाचेर आमी पातयेनी दवरया. आमकां जैत दिवचें, आमकां जैत दिवचें नांव तें एक मात्र नांव जेजूचें नांव. त्या देखून जेजूच्या नांवाक आमी उलो मारया. जेजूच्या नांवाक आमचें जिवीत समर्पण करया. त्या जेजूच्या नांवाचेर आमी पातयेनी दवरया. जेजू 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 जेजू
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाळ भवन आनी भयणीनो तसो जेसू आमचे हर एकल्या लागीं प्रत्येक जण आमच्या युवक युवती लागीं आज पवित्र पुस्तकां मारिपात देवाच्या उतरां मारिपात उलयता आनी त्या उतरां मारिपात आमकां दिशा आमकां स्पर्श आनी आमकां सारकी वाट दाखयता. तर आतां आमी देवाचें उतार आयच्या ह्या राष्ट्रीय युवजनाच्या दिसा देवाचें उतार आमकां कितें संदेश दिता हें देवाचें उतार आमी स्विकार करया. हें देवाचें उतार आमी नियाळ करया. ह्या देवाच्या उतरार आमचें गर्न त्या उतराच्या बळान जियोंक कुरपा आमी मागया. हें उतार परगट करचें आमच्या बाबा MP खातीर. हें उतार स्विकार करचें आमच्या हर एकल्याची काळजां मना एक फळादीक सुवात जावन रुपीत कर म्हूण त्या जेजू कडेन मागून त्या देवाच्या उतराक आयकूंक नियाळ करूंक आमी आयती रावया. उबी रावया. कोणा लागी सौम्या ओसो आमी तुचे लागी आसात उतरां जिविताची. कोणा लागी सौम्या ओसो आमी तुचे लागी आसात उतरां जिविताची. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित कर तुझे संगी रावोंक म्हाका पाबूक. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित कर तुझे संगी रावोंक म्हाका पाबूक. सौम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला. सौम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला. शिराकाच्या ग्रंथांतलें वसाप 6 अध्याय 18व्या वाक्यातावन 28वें वाक्य. म्हज्या पुता तुज्या तरणाटपणांतावन शिस्त शिक आनी तुजे केस धवे जायसर तुका जाणवाय मेळत आसतली. कोसतेल्या आनी ओमतल्या मनशा परी तिचेशी वोस आनी तिच्या उत्तम पिकाक आशेवन राव. कित्याक तिच्या सेवेंत तुवें थोडोसो वावर करचो पडटलो आनी बेगीनच तूं तिचे फळां खावंक पावतलय. अशिस्तीच्या मनशाक ती खरीच खडक मूर्ख तिचे सवे रावोंक शकना. कित्याक जाणवाय आपल्या नांवा सारकी ती सगळ्यांक प्राप्त जायना. म्हज्या पुता आयक आनी म्हजी बूद घे. म्हजे सलायेचो तिरस्कार करिनाका. तिच्या खोड्यां भितर तुजे पांय घाल आनी तिच्या जुवां पोंदे तुजी घुमटी. तुजो खांद बगय आनी तिका ववय. तिच्या बांदाक लेगून चिडनाका. सगळ्या तुज्या आत्म्यान तिजेशी वोस आनी सगळे तुजे सक्तीन तिच्या वाटांनी चल. तिका सोद ती खंय आसा म्हूण पळय आनी ती तुका आपली वळख करून दितली. एक पोटी ती तुका मेळटस तिका वचोंक दिनाका. शेवटी तुका तिचे थंय शांती मेळटली आनी ती तुजो आनंद जातली. देवाचें उतार हें. देवाचें वडुपकार. आंतरराष्ट्रीय युवजनाच्या दिसा हांवें तुवें नियाळ करचो विशय जावन आसा युवकांक जाणवायेची गरज. युवक म्हळ्यार ह्या संवसारांत कुडींत तरणाटपण, कुडीन सोबाय, कुडीन जिवसाण आसची. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या कुडीच्या तरणाटपणाक
कुडीच्या जिवशानेक कुडीच्या सोबायेक जर तर एक खरो अर्थ जायचे जाल्यार आनी ती कूड आनी आमचें जिवीत मुखार सुफळ जायचें जाल्यार ह्या तरणाटपणा वेळार त्या सर तरणाट्यांक जाणवायाची गरज आसा. जर तर जाणवाय ना ते तरणाटपणाची कूड, तरणाटपणाचें जिवसण, तरणाटपणाची बोगणां आमकां इल्ल्या तेंपाक खुशी करूंक पावतलीं, मुखलें जिवीत काळो काकोवन पावयतलें. त्या देखून पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट तरान सांगता, जर तर आमकां बरें युवकपण आनी ताजे उपरांत बरें जिवीत जायचें जाल्यार जाणवायेची गरज आसा. आतां जाणवाय, समजणी आनी गिन्यान ह्या आमी कितें म्हणटा, मायेत म्हणटा, मुस्तू व्यत्यास आसा. मुस्तुपुटी आमी चिंताव म्हाका मुस्तू मायेत आसा देखून हांव जाणवंत न्ही. आजकाल इंटरनेटार जायतितले विशय आमकां मेळटात, वॉट्सॅपार मेळटात, फेसबुकार मेळटात, इंटरनेटार जायतितले विशय आमकां मेळटात. जायतितले विशय आमकां इन्फॉर्मेशन ह्या मायेत आमचे थंय आसा. ताजो अर्थ आमी जाणवंत म्हणून न्ही. विशय आमकां साबार संगती गुप्त आसा तरी ती समजून घेवंक आमचें गरज आसा. त्या देखून आमी मुस्तुपुटी सांगता, मुस्तुपुटी भुरगीं भायाट करतात, इस्कालांत मुस्तू शिकतात आनी रँक जाल्यार येतात, पूण एक बरें एक कामाक येताना एक एप्लिकेशन बरयचें म्हळ्यार तांकां कशें बरोवचें कळना. कित्याक म्हळ्यार ती समजून ना. जाय तितलें मायेत आसा तरी पूण तांणी तातूंत समजूणी घेवना. जर तर समजूणी घेवना, मायेत रावून हें ताजे वयलें समजूणी ना, कांयच तांदूं प्रयोजन ना. समजूण आसल्यार मात पावना. जाणवाय जाचे ताजे के वयले हंत तें जाणवाय म्हळ्यार देवातावन येवचें तें ज्ञान. त्या देखून जेजूक त्या शिरकोन घालूंक एक कॉयन या नाणें आनी दाखयल्या वेळार जेजू कळटा हें म्हाका शिरकोन घालूंक. आतां जर तर हांवें सेजाराक दिया, टॅक्स दिया म्हणून सांगल्यार ती म्हाका धरतात. कित्याक रोमाच्या आडळते विरोध ह्या जुदेव आशिल्ले आनी दिनाका म्हळ्यार रोमाक येवन म्हज्या आंगार पडटात. देखून ताणें जाणवाय करतली आनी म्हळें नाणें म्हाका दाखया आनी म्हळें तें कितें ताजें रूपणें जर तर त्या रायाचें आसा देखून तें रायाक दिया आनी देवाचें कितें आसा देवाक दिया. ती जाणवाय ती खंयची तें इन्फॉर्मेशन न्ही, जाणवाय. आतां ह्या तरणाट्यांक जाणवाय ना जाल्यार तांचें जिवीत थोड्या दिसांक खुशी जावंक पुरो. आतां पाद्र्यापान स्पश्ट तरान सांगल्या बरी, मुस्तू जाणां टेन्शनार आसात, पाडजिणी जिवन जावंक पुरो, ह्या गोंधळान जावंक पुरो, काम ना म्हणून जावंक पुरो, विविध कारणां खातीर वत्तडांत आसात. कित्याक खंय सर्गी आमकां सर्गींची जाणवाय नातिल्ल्या वरवीं. आनी त्या देखून हांवें थंय उडास दवरूंक जाय, आमचें तरणाटपण जाणवायेन करसूंक जाय. आनी तरणाटपण म्हणटा आसतना पयलीं आमकां चिंता येवचें, तरणाटपणार मुस्तू इश्ट इश्टिणी. हर एका व्यक्तीक तरणाटपणार इश्ट इश्टिणी चड आसात. पवित्र पुस्तक म्हणटा 6वो अध्याय सिराकासो 5वें 8वें वाक्य म्हणटा, मोगाळ उतरां इश्टांची संख्या वाडयतात, मैपासी जीब इश्टगतेचे प्रणाम चडयता. तुजे वळखीचे मनीस जायते आसूं पूण तुका बूद दिवंक हजारां मदल्या एकल्याक विंचून काड. तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयलीं ताची परिक्षा कर आनी ताचेर विश्वास दवरूंक धर व्हड नाका. कित्याक कोण मनीस आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता. मुस्तुपुटी आमी पळयता, सोबाय आसा देखून मुस्त जाण आमचे इश्ट जातात, गम्मत करया म्हणून. पयशे आसात आमचे इश्ट जातात. आमचे कडेन कांय मेळचें आसा आमचे कडेन कांय आमचे इश्ट जातात. पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या तरणाटपणार तूं इश्टाघात करतना जावं ते इश्टीन जावं तो इश्ट, ताची परिक्षा कर. कशी परिक्षा करची? सर्वेस्परान आमकां ताचे कडेन मागून ताच्या जाणवायेन आमी ताची परिक्षा करीत. हो खरो इश्ट घे, खरें इश्टीण घे. नातर हांवान तूं इश्टाघात करता जाल्यार, हांवान तूं इश्टीण इश्टाघात करता जाल्यार मुस्तुपुटी हांवान तूं समस्येक वळोवंक जाता.
पवित्र पुस्तक देत कोण जाणवाय सांगता आणि म्हणटा तू इष्टगत करताना पळोवन कर ना जाल्यार कश्ट जाता. कोरिंथीकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रान 6 पावलो 6व्या अध्याय 14 आणि 15 वाक्य म्हणटा तुमच्या जिणेच्या जुवाक अनभवर्त सांगता कान दिनाकात. बोऱ्यान आनी खोट्यान एक झोत जावन वेचें कशें, उजवाडान आनी काळोखान सांगता जियोवचें कशें, क्रिस्ताक आनी देवसराक परस्पर संबंध कितें, विश्वासी जण बेविश्वासी सांगता कित्याक सहभागीदार जातले. वय मोगाच्यानो तरणाटपणार व्हडलो समाजसो कोण बरो कोण खोटो आमकां गुर्तू ना. मेळ्ळ्या कडेन आमी फ्रेंडशीप करची. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तूं एक इश्टाघात करता आसतना सर्वेस्पराच्या भिरांतीन चलचेत असल्या व्यक्ती लागीं मात्र इश्टाघात तुवें करी जाय. जर तर तूं सर्वेस्पराच्या भिरांतीन चलनातल्या व्यक्ती लागीं तूं इश्टाघात करताय जाल्यार तूं समासाक पडताय, खंडीत जावन समासाक पडताय. देखून तो कितले सांपोल कितले अर्थभरीत उतरांनी सांगता उजवाडान आनी काळोखान सांगता जियोवचें कशें. एका खोटो व्यक्ती आसा ताजे सांगता तूं इश्टागत करताय आनी तूं म्हणटा हांव भारी बरो व्यक्ती म्हणून कशें तुमी सांगता तांचे कडेन जियोवंक साध्य आसा, सांगता रावोंक साध्य आसा. क्रिस्ताक आनी देवसराक परस्पर संबंध कितें, विश्वासी आनी बेविश्वासी सांगता कित्याक सहभागीदार जातले. वय मोगाच्यानो हें जर तर आव्हान तूं तरणाटपणाचे व्यक्ती जर तर ह्या विशयीन चिंता करना जाल्यार आमकां मुखले दीस कश्टांचे जातात. त्या देखून जाणवाय आमकां जाय जाय, जाणवाय जाय जाय. जाणवायचें मूळ कितें पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाची भिरांतच जाणवायची मूळ. त्या देखून देवाची भिरांत म्हाका आनी तुका मस्त गरजेचें. आतां हांवें सांगलें आमी इश्टागत करता आसतना पळोवन करी जाय. आमी वठार जियोंक नजो. तरणाटपणान कुडीची सकत आसा म्हणून गम्मत मारलें जाल्यार खंयसर व्हरून पावता. तरणाटपणार एका घडये खुशी जावंक पुरो. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर तूं अनैतीक जिवन जियेताय, तरणाटपण तुज्या कडेन कुडीचें बोळ आसा, अनैतीक जिवन जियेताय, म्हातारी प्राय येत आसतना तूं कितलें दुखां गळून रड तुजे समस्या परिहार जायनात. तरणाटपणार जाणवाय कित्याक गरज, कित्याक आमी बरे तरान जियेचें म्हळ्यार मुखली जिणी बरी जावच्या बसत. आनी मालाकी प्रवादी म्हणटा दुसऱ्या अध्यायांत 13 वाक्य म्हणटा तुमी सर्वेस्पराची वेदी दुखांनी भरतात, तुमी रडतात आनी विळाप करतात, कित्याक तुमच्या अर्पणाक तो लक्ष दिना वा तुमच्या हातांतलें तो तें दयेन मानून घेना. आनी तुमी विचारतात कित्याक सर्वेस्पर तुजे आनी तुज्या तरणाटपणाच्या पत्नी मदें साक्षी आशिल्लो, ती तुजे सांगातीण आनी करारा वरवीं तुजी पतीण जावन आसली जाल्यार तुवें तिका विश्वासघात केलोय. मोगाच्यानो तरणाटपणा जावंक पुरो चली आपल्या चल्याक विश्वासघात करता, एक चलो आपल्या चलयेक विश्वासघात करता. त्या वेळार आमकां खुशी जावन वचोंक पुरो. पूण मुखल्या दिसांनी म्हणटा जायपोटी आमी मागणें केल्यार कित्याक आमकां मेळना गे म्हणलीं सवालां साबार जाण विचारतात. कोण म्हणी जाणा जाणवाय देवभिरांतीची उतरां सांगतात. जर तर अनैतीक जिवन एक व्यक्ती जिवन आसा तर तसल्या अनैतीक व्यक्तीन मागता आसतना सर्वेस्पर देव ती वेदी दुखांनी भरली जाल्यार ते मागणें स्विकार करूंक आयकना. आनी त्या खातीर हर एका चल्यान आनी चलयेन तरणाटपणार देवभिरांतीन जियोवची गरज आसा. उपदेशक पुस्तकांत 11 वाक्य म्हणटा तरणाट्या तुज्या तरणाटपणार संतोशान जिये आनी तुज्या तरणे प्रायेर तुजें काळीज उल्लासूं, तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे आनी तुज्या दोळ्यांच्या आशे प्रमाणे चल. पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण उगडास दवर. तरणाटपण आसा गम्मत कर, तुज्या दोळ्यांक कितें बरें दिसता पुरो गम्मत कर.
वय सई पुरा खर्च पुरा बरेंस पूण एक उडास दवरूंक जाय हर एका तरणाट्यान आनी तरणाट्या चलयेन तें कितें म्हळ्यार हर एका संगतींनी देव त्या तरणाट्याक आनी त्या तरणाटे चलयेक नितीक उबो करतलो म्हूण उगडास दवरूं जाय तितलें गमत आमयेत आज तरणाटे तरणाटी कितलें आमी हांवें तुवें ह्या सगळ्यांनी आमी सगळ्या संवसारान सांगल्यार त्या तरणाटपणार आयकूंक असाध्य जाता कित्याक तरणाटपणार ती आसची जीवसण आमकां आमीच सर्वस्व म्हणलें एक जिवन पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा गम्मत मारूंक खंडी जावन तुका तरणाटपण आसा पूण हर एका संगती देव पळोवन आसा त्या खातीर उपदेश 12व्या अध्यायांत पयलें आनी दुसरें वाक्य म्हणटा तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनारसो उगडास कर कश्टांचे दिवस येवचे आदीं आनी म्हाका तांदो कसलेंच सूख मेळोवंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं मोवचे आदीं सूर्यो उजवाड चंद्र आनी नखेत्रां काळकी जावचे आदीं आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येवचे आदीं तुज्या रसनारसो उगडास कर देखून तरणाट्यांक स्पश्ट तरान उपदेश पुस्तकां सांगता सर्वेस्पराचो उगडास कर तुज्या जिवितांत कांय दिसांनी म्हाका सूखच ना म्हूण तसली घडी येवच्या पयलेंच सर्वेस्पराचो उडास कर तरणाटपणास सर्वेस्पराचो उडास कर कितें म्हणटा सूर्यो उजवाड चंद्र नखेत्रां तरणाटपणार तेंय बरें दिसता हेंय बरें दिसता थंय शायनींग नखेत्र दिसता हांगा सुर्याचो उजवाड बरें दिसता थंयसर चंद्राचो उजवाड दिसता हर एकल्यांक पळयतना केन्ना कलरफूल दिसता आनी त्या देखून उपदेशक म्हणटा हर एकी तुका कलरफूल दिसता हर एकी तुका बोणाचें दिसता सूर्यो चंद्र नखेत्रां बरीं परजळचें दिसता पूण उडास तर तें काळकी जावच्या आदीं हर एकी तुका दिश्ट तुजें बरें बरें दिसचें तें काळकें कांय दिसना निराशा भोगच्या पयलें सर्वेस्पराचो उडास दवर आयच्या वचपांत आमी पळयलें सिराकाच्या ग्रंथांत म्हणटा थंय 26 वाक्य 25 वाक्य 24 आनी 25 वाक्य अशें म्हणटा म्हळ्यार जाणवयाच्या खोड्या भितर तुजे पांय घाल तिच्या जुवां पोंदे तुजी गोमटी तुजो खांद बागाय आनी तिका ववय तिच्या बांदाक लागून चिडा नाका म्हळ्यार जाणवाय थोडे फावटी टस्ट करता आनी त्या दाळा आमी रागार जावचें न्ही हें कित्याक जाता अशें कित्याक जाता हांव तरणाटो म्हाका जाय जें आसलें हांवें अशें बरें नितीच्या वाटेन गेलें म्हाका खालें मेळ्ळें कितें मेळ्ळें आळे स्त्री पळय कितली गम्मत करनासात आळे हांव मात असो बकऱ्या बरीं हांवें एका बकरे बरीं अशें हांव पेंगा बरीं हांगा रावल्या चिंती नाकात तशें मोगाचें न्हू चिंती नाकात एक उदाहरण दिवचें जाल्यार सगळ्यांक आमकां उगता आसा जाकोबा सोबत झुजे ताका फोंतिफराची बायल ताका सांगता ये आमी गम्मत करया आनी तो कितें म्हणटा ती स्त्री म्हणटा आमी आतां कोण्णी नात तूं ये तूं सोबीत आसाय सगळें तुजें आमचें वैभव आसा आमी गम्मत करया आनी तो झुजे म्हणटा ना असलें पाताक हांव कितेंच करचो ना म्हणटा आनी त्या स्त्रीये लागीं वेचनच पयस रावता आनी ताका परिणाम कितें जाता त्या झुजेक फोडकिरो आरोप घालून जैलाक घालतात फोडकिरो आरोप घालून जैलाक घालतात पळयतल्यांक कितें भोगता हो व्हडलो नितीसो म्हूण गेलो आतां पळय वचून तो जैलाक पडलो म्हणून पूण सर्वेस्पर देव ताका पळोवन आसलो ताजी परिक्षा केल्ली ह्या व्यक्तीक सगळें सुख संपत्ती दिता आसतनाय आणखी चड तो त्या वेळार अनैतीक अवकाश म्हळ्यार येता गी ह्या म्हजें उतार तो पाळोवंक तयार आसा आनी ह्या वेळार तो उतार पाळिल्ल्या वरवीं सर्वेस्पराच्या भिरांतीन चलिल्ल्या वरवीं एका घडयेक तो जैलाक पडलो जाल्यार उपरांत तो प्रधानमंत्री जावंक सगळ्या इजिप्त तसो जावंक शकता कित्याक सर्वेस्पर देव ती जाणवाय ती आमकां टस्ट करता तरणाटपणार आनी टस्ट ती परिक्षा पास जाल्ल्या वेळार उंचल्याच्या मट्टाक उंचल्या स्थानाक व्हरून पावयता तें आमी आज वाचलें वाचप जावन आसा त्या देखून मोगाच्या युवक युवतीनो तुमकां भोगचें नाका आमी जर तर ह्या नितीच्या वाटेन गेल्या वांजेल्या बरपणे चल्ल्या उरले पुरो गम्मत करनासत म्हाका कितें मेळ्ळें हांव एक बोकरो जाला ना सर्वेस्पर देव उंचल्याच्या उंचल्या स्थानार हर एका चल्याक हर एका चलयेक व्हरूंक शकता आनी तेंच शद्रक मेशक अभिनेदोगाच्या जिवनांत जालें तांकां सांगलें रायान तुमी
त्या मूर्तीक पूजा करीस म्हणून आम्ही जाणाव. दानियेलाच्या पुस्तकान 3 अध्यायान 16व्या ते 18व्या वाक्यान आम्ही जाणाव. शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली, नेबुकदनेझरा हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरज ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आगट्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारो. पूण तो निवारना जायत जाल्यार रे राया हें तूं जाणा जा, आमी तुज्या देवाची सेवा करचें ना आनी तुवें उबारल्या त्या मुर्तीचें आराधन करचें ना. पूण हे तरणाटे म्हणटात एकान्नीसा देवाक सोडल्यार, म्हज्या देवाक सोडल्यार हांव खंयच्या मुर्तीक जावं दी, कोणाक जावं दी आराधन करना. आज मुर्ती म्हळ्यार त्या मुर्ती म्हणून आमी चिंतचे नाका. साबार संगत्यो आज संवसारांत अश्यो ताज्या मुर्तीच्यो व्हडल्यो जावन रावल्यात. जावंक पुरो त्या विविध सायटां आसात, गलीज गलीज आसचे सायटां आसात, या कितें कितें खुशी दिवचें तसलें आसात, त्यो मुर्तीचे व्हडले आकृती जावन रावल्यात मोगाच्या. आज सक्कडे सांगतात वचून ताका नमस्कार सर सक्कडे करता तूंय कर, गम्मत करया करा. पूण शद्रक मेशक अबेदनेगो सांगता ना, हांव त्या मुर्तीक, हांव त्या अनैतीक विशयक, हांव त्या खंयच्या सोमानी ताका हांव भागोवंक हांव तयार ना. म्हजो देव म्हाका कितलें कश्टान घालून दी, उज्यान घालून दी, कश्टांनी घालून दी, खाल्यान घाल्यार म्हाका देव राखता जाल्यार राखता, ना जाल्यार ना. पूण ह्या संगतेक हांव वचना. आनी कितें जालें आमकां हर एकल्यांक गुत्ता. शद्रक मेशक अबेदनेगोक आणकी चड बऱ्या उज्यान थंय घालूंक पळयतात, पूण सर्वेस्पर देव त्या थगाय युवकांक राखता. ते देखून म्हज्या भाव भयणीनो तरणाट्यानो, सर्वेस्पर देव तुमकां हर एका सक्तीने राखोवंक शकता. तुमकां मुस्तुदमान सांगूंक पुरो आनी सक्कडे तशें करतात, तुंय तशें कर, तुंय गम्मत कर, आराम कर, तुका खाय जायना. सक्कडे करतात तुवें केल्ल्यान कालें आसा. तेंच त्या रायाने सांगलें शद्रक तूं कालें करना साय, सक्कडे बगोवन आसा, तुंय बग्गा न्ही खाल न्हू आसा, नाय करनाय तुका उज्यान घालता. पूण ते कितें म्हणाले, तूं कितेंय जावं दी, सर्वेस्पराच्या बिरांतीन हांव जियेतालो, शिवाय आमी या सर्वेस्पराच्या विरोध आमी येचे ना. आनी त्या खातीर कितें घडटा, सर्वेस्पराच्या विरोध वचनांतल्या वरवीं सर्वेस्पर देव तांकां राखता आनी उंचल्या स्थानाक व्हरून पावयता. तेंच आमी पळयता दानियेलाक म्हणटा आसतना आमी ते 6व्या अध्यायान थंयसर आमी पळयता. थंयसर ते एक राजआज्ञा जाल्ली, रायाक मात्र पुजा करची जाय. 1 म्हयनाभर रायाक पुजा करची. जर तर रायाक पुजा करना जाल्यार तांकां वाघाच्या धुलीन घाली जाय. आनी रायाक हो जाल्यार हें गुत्त आसल्यार आमी पळयता 6वो अध्याय घरा वचून तुमी वाचा दानियेलाचो. तें गुत्त आसा जाल्यार दानियेल 3 पोटी दिसाचे सर्वेस्पर देवाक मागणें करनासलो, देव बिरांतीन जियेलो. आनी त्या खातीर ताका राया मुखार हाडटात आनी म्हणटा ताणें आज्ञा ताणें मोडल्या देखून ताका शिवाच्या धुलीन घाली जाय. आनी शिवाच्या धुलीन घाल्ल्या वेळार ते शिव ताका आपडूंक जाल्यार सकना मोगाचें न्हू, चुरी आपडूंक सकना. कित्याक सर्वेस्पर ताजे सवें आसलो. सर्वेस्परा केदाळ ताणें महत्व दिलो, त्या तरणाट्यान सर्वेस्परा केदाळ महत्व दिलो. तोच सर्वेस्पर ताका राखोवंक शकता. आज आमच्या बोवारी साबार शिवां वाघ म्हणल्यार बरीं आसात, साबार व्यक्तित्व आसात, साबार संघटन जावंक पुरो, साबार सक्त्यो जावंक पुरो, साबार व्यक्तित्व जावंक पुरो, साबार संगत्यो जावंक पुरो. आमच्या मुखार आमकां सांगतात जर तर तूं अशें चलनाय जाल्यार, देव बिरांती तूं येशी जाल्यार तुका असले कश्ट मेळटले, तुका ग्रास येतले. युवक आनी युवतीनो, सर्वेस्परा देवाक भिवन आमी जिवया. सर्वेस्परा देवाक जर तर आमी भिवन चल्ल्या जाल्यार खंयच्यो सक्त्यो, खंयचेय शिंगां, खंयचेय वाघ, खंयचेय मृग, खंयचेय व्यक्ती, खंयचेय सन्निवेश, खंयचेय स्टेटस आमकां कोणूच कांयच करूंक शकचें ना. कित्याक सर्वेस्परा देवाचें प्रोटेक्शन म्हाका आनी तुका हर एकल्यांगी सर्वेस्पर देव बसयता मोगाच्या न्हू. दाविदाक आव्हान दिवन सगळ्या जाणां तो तरणाटो गोलियाताक मारलें तर सगळ्यांक बायपाट येता. एक ल्हान तरणाट्यान व्हडल्या गोलियाताक मारलें म्हणून. पूण त्या दाविदाच्या जिवितांत कितें आसलें, तो दावीद सर्वेस्पराक भिवन आसलो. कित्याक सर्वेस्पराक भिवन तो म्हणटा, थंयसर तो भावांक खाण दिवंक येता आसतना पळयता थंयसर गोलियात इस्रायलाच्या देवाक इन्सल्ट करणं उलयता. आनी तो म्हणटा आमच्या देवाक तो व्यंग करणं उलयता नेंगी. असलो व्यक्तीक कशें सोसून तुमी व्हरतात.
आमच्या देवाक मुझ्या देवाक वो व्यक्ती अशी उलयत आसतना कशें तुम्ही वगत रावन आसात. तो सीदा येता सावराया कडेन येता आनी म्हणटा हांव त्या झुजाक येता. कित्याक मुझ्या देवाक तो उलोवन आसा, मुझ्या देवाक व्यंग करन आसा. हांव मुझ्या देवाक मानता देखून ह्या व्यक्तीक हांव सोडिना. पळया मोगाच्यानो देव भिरांत जावन आसा, असले देव भिरांत. आनी तो राय जायत जाल्यार झुजाची तुका पुरूश जायना म्हणटा. मागीर तो येचें जाल्यार झुजाची वस्त्रां घाल म्हणटा, झुजाचें आयुध दिता. तो खंयचेंय नाका म्हणटा. म्हाका सर्वेस्पर्धो एकलोच आसा. झुजाचें आयुधी नाका, झुजाचें उस्तुरी नाका, पूण म्हाका कितें खाबे आनी म्हजे कडेन आसा तांदून हांव येतालो. सर्वेस्पर्देव म्हजे कडेन आसतलो म्हणटा आनी सर्वेस्पर देवाचें नांव येता आनी त्या गुलियेताक जिवेशी मारता. त्याचे ते आशिल्लें, त्या तरणाटे ते आशिल्लें देव भिरांतीचें पयलें व्यक्तित्व. दुसरें आपणा कडेन कितें आसा तांचून सुद्दां स्पेशलायजेशन, विशेष तरबेती ताणें खाब्यान ताणें जोडली. आज आमची तरणाटे सभार संगतींनी विशेष तरबेती ताणें जोडल्या. तुम्ही तुमचे कितें तुमी तरबेती जोडटात तातूंत स्पेशलायजेशन करा आनी त्या स्पेशलायजेशना मुखांतर तुमी खंयच्याय संगतींनी तुमी जिखोवंक शकतल्यात. त्या दाविदाक ताका खाबे मात्र मारूंक गुत्त आशिल्लें. सगळ्या संवसारार एक झूज जायचें जाल्यार त्या झुजाचें उस्त्रां जायचें, झुजाचीं हातेरां जायचें. पूण ह्या व्यक्ती लागीं आशिल्लें ताजे लागीं खाबे मारूंक मात ताका गुत्तू, फातर मारूंक गुत्तू. आज आमच्या युवक युवतीनो आमचे कडेन कितलें तालेंत आसत म्हणलें गरजेचें न्ही. तुजें तालेंत आसलें कितलें तूं स्पेशलायजेशन तुज्या तालेंतांत आसा म्हणलें. तुजें तालेंत जर तर तूं तातूंत विशेश तातूंत जोडताय जाल्यार सर्वेस्पर देव त्याच तुका ल्हानशा तालेंतांत तुवें जोडल्या स्पेशलायजेशनांत देव तुका उंचल्या मट्टाक व्हरूंक शकता. तुज्या मुखार आसचें हर एक तरेचें समस्या सर्वेस्पर देव, गोलियात म्हणल्यार व्हडले व्हडले समस्या, जिवितांत आसचे समस्या तुका सर्वेस्पर देव तुका त्या सगळ्या समस्ये वयर जिखूंक तुका शकता. आमचें तें मोगाचेनो तरणाटेनो साय आसचें पयल्या स्वातेर देव भिरांत, देवासमोग आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तातूंत सगळ्यांक हांवें दिवचें. आमी सगळ्या जाणां त्या जेजून 5,000 लोकांक जेवण दिलें, 5,000 लोकांक जेवण दिलें. आनी थंयसर फिलिपी विचारता आमी इतल्या लोकांक कशें जेवण दिवचें. तूं म्हणटाय जेवण दिया म्हणून कशें आमी जेवण दिवचें. आनी एकलो येवन म्हणटा हळे एका भुरग्या कडेन ताजे कडेन 5 सुण्णे आनी 2 मासल्यो आसात. आनी वो भुरगो कांय इसारूंक वचना, वो तरणाटो इसारना. कित्याक हांवें ऑलरेडी बूक लागल्या इतले तेंपान आमी आयकोन आसा म्हजे कडेन आसचे 5 सुण्णे आनी 2 मासल्यो म्हाका खावंक जाय तो म्हणना. तो तरणाटो म्हणटा, भुरगो म्हणटा म्हजे कडेन आशिल्लें जर तर सुमी जेजू विचारता जाल्यार हांव ताका दिता. ताका गुत्तू ना त्या भुरग्याक. हें जर तर हे 5 सुण्णे 2 मासल्यो 1000 जाणांक वणची सखत जेजूक आसा म्हूण तोच नेणा आशिल्लो. पूण जेजून ताका इसारला म्हूण सांगलें. ताजें तें कितें आसा ताणें दिलें. आज मोगाच्या तरणाट्यानो तुमचे कडेन कितें आसा सर्वेस्परा सुमयान जेजूक समर्पिया. त्या भुरग्यान 5 सुण्णे 2 मासल्यो दिल्यो. ताच्या बुकेचें कितें आशिल्लें जेजून विचारले वेळार, जेजून सिसा मुखांत इसारूंक धाडल्या वेळार ताजें तें आसलें 5 सुण्णे 2 मासल्यो दिल्यो आनी ताची बूक सोडून ताणें सुमयान जेजूक कितें समर्पिलें. आज आमचे लागीं, म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं हेर एक युवक युवतीनो कितें आसा तुमचे लागीं सर्वेस्परा सुमयान जेजूक समर्पिया. आनी त्या दाळा तुमचें तें आशिल्लें सुमयान जेजूक तुमी समर्पितले त्या दाळा तुमच्या जिवितांत व्हडतें अजापां घडटलें. आमी तुमी चिंतूंक पुरो आमी ल्हान भुरगीं, आमी वयसेस भुरगीं, आमी आयसीयू भुरगीं व्हडले आसात. हांवें आनी तुवें कालें करचें. तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा 4थ्या अध्यायांत 12वें तावन 15वें वाक्य म्हणटा तूं ल्हान प्रायस म्हूण लेखून कोणूच तुजे बेपारवा करिना जावं. तुज्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी माया मोगान विश्वासान आनी नितळजिणेन बावर्तंगेक देख जा. तूं ल्हान युवक जावंक पुरो, वैसेस असो भुरगो जावंक पुरो, SLCन आसूंक पुरो, तरणाटो तूं वैसेस भुरगो जावंक पुरो, ICUन आसूंक पुरो, तूं ल्हान भुरगो म्हूण लोक चिंतले. पूण पयत पुस्तक म्हणटा तुज्या बऱ्या गुणांनी नितळजिणेन बावर्त्यांक एक देख जा. हांव येता पर्यंत पयत पुस्तक परगट वचप्यांत प्रसंग करच्यान आनी शिकोवन दिवच्यान तुजो वेळ करशी. मलगड्या आनी एक जावन तुजेर आपले हात दवरले वेळी प्रावाद उतरां सरीन तुका लाभल्या अत्मेक देण्याची अलक्ष्य करनाका. ह्या संगतीचो आठव कर आनी तुज्या जिवनांत त्या कार्य रुपाक हाड. तवळ तुजी प्रगती सुमेस्तां कळटली. आज यांचं उतार हर एका युवक युवतीक लागू जाता. हर एका युवक युवतीनो पयत पुस्तक आमी वाचया
आमच्या नितळ जिणे वरवीं आनी एकल्याक आमी सागसव्या. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा थवळ ह्या संगतीचो आठव कर आनी तुज्या जिवनांत कार्य रुपाक हाड आनी थवळ तुजी प्रगती सोमेस्तां कळी जातली. आज आमचे युवक युवती खंयसर गे आसात म्हूण चिंतूंक बरो, आमी खंयसर ना म्हूण चिंतूंक बरो. पूण केदाळा तो पवित्र पुस्तक आमी वाचता, भावार्थाची जिणी आमी जियेता. सांत पावल म्हणटा तिमोथेक उलयल्लीं उरत्रां तीच हर एका युवक युवतीक लागू जातात. तुमची मुखली जिणी प्रगती बरी जावन समेस्तांक ती एक कळीस जातली. मोगाच्यानो जायतींतलीं उदाहरणां आमच्या मुखार आसात. जावंक पुरो ती मोरी माय कशी ती बरी जिणी जियेली, तरणाटपणाची बरी जिणी जियेली, कशी ती कसो जिजू बरो जिणी जियेलो हर एक लोवान तो सगळ्यांक जाणा. मोगाच्यानो आमी सांगायचें म्हणून ना, पूण एक मात्र उडास दवरया हर एका युवक युवती खातीर. आज आयच्या आराधना आमी भेटयत आसतना हर एका युवक युवतीक जाणवायचो आत्मो सर्वेस्पर देव दिवन दी म्हणून आमी मागया. हर एका युवक युवतीनो मागा तुमी सर्वेस्पर देव तुमकां जाणवायचो आत्मो दिवन दी. कुडीन तरणाटपण मात्र नाही, जाणते काय सर्वेस्पराचे तकलेंत आमच्या हर एकल्याच्या आसूं दी. त्या जाणते कायांत आमी आमचें मुखलें जिवन आमी जेया. हर एका भियेतावन आमी सुटका जोडया. पयलीं पुस्तक म्हणटा भे कित्याक आमकां जाणवाय ना, केदाळ जाणवाय आसा थंयसर भेना. आमचे हर एक समुदायाचे हर एक तरणाटो आनी तरणाटी हर एक धैर्यादेक व्यक्ती जावन देत, हर एक जाणवायचे व्यक्ती जावन देत, हर एकलीं देवभिरंतेचे व्यक्ती जावन देत, हर एकलीं पस जळून देत म्हूण मुची आनी हांगासर असल्या आमच्या हर एकल्यांची आनी जो कोण ह्या आराधनांत भाग घेवन आसा हर एकल्यांची आशा इश्ट जावन दे. तर एक घडी बरो आतां आमी दोळे धांपया आनी ह्या तरणाट्यां पासत आमी मागया. मोगळा सर्वेस्परा सर्व तरणाट्यांक पासत आमी मागता सुमया. सर तरणाट्यां चल्या आनी चलयां पासत मागता आसतना तुज्या पांया मुळाक तांकां समर्पिता सुमया. सर्वेस्परा तांकां जाणवायचो आत्मो दी सुमया. जाणवायन तांकां वागय सुमया. हर एक तांचें मॅट हर एक तांचें क्षण जाणवायन ताणें करसूंक कृपा दी सुमया. ताणें उलोवचें हर एक उतार जाणवायचें जावं दी सुमया. पळोवचें हर एक दिश्ट ती जाणवायची जावं दी सुमया. आयकोवचें हर एक उतार जाणवायचें जावं दी सुमया. तांचें जिवीत जाणवायंत बरोवन उमतो दी सुमया. ह्या वांजेलांत कशें सबार युवक युवती आशिल्लीं आनी तांणी बरी जिणी जियोवन विशेश तरान साधन केलें गे त्याच प्रमाणे सुमया जेजू आज आमी मागता आमच्या सर तरणाट्यांक प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबांत वस्तीकनाच्या हर एका तरणाट्या वसत हें आमी मागणें भेटयता आनी मागता सुमया आमच्या तरणाट्यांक आनी तरणाट्यांक तुज्या दैवीक जाणवायेन बरोवन मुखले दीस तांचे बंगराळे दीस जावन दित. सगळ्या संवसाराक पर्स जळचें जसलें उजवाडाचें जिवीत तांचें जावं दी आनी ह्या मुखांतर तांकांय बरेंपण जावन कुटुंबाक बरेंपण जावन समुदायाक बरेंपण जावन आख्या संवसारांत बरेंपण जावं दी. हर एकल्यांक तांणी आनी एकल्याक उपकार करचे जसलें बरें काळीज त्या तरणाट्या ते रस तांणी करची हर एक कामां तूं आशिर्वादीत कर सुमया. तांचे हर एक चिंता तूं आशिर्वाद कर सुमया. तांचे हर एक बोगणां तूं आशिर्वादीत कर सुमया. हर एक तांणी करेक्ट आसलें चिंतूंक करेक्ट आसलें करूंक सुमया. तुजो पवित्र आत्मो तांकां सकत दिवन दी म्हूण आमी खालतेपणी मागता सुमया. माध्यमा मुखांत पळोवच्या हर एका तरणाट्या पासून मागता सुमया. तांच्या कुटुंबांत आसच्या हर एका तरणाट्या पासून मागता सुमया. दैवीक आत्मो आतां तांचेर देवय सुमया. ह्या आराधना वेळार सुमया संपूर्ण तरेचो दैवीक आत्मो तांचे थंय जाणवायचो आत्मो बळादीक रितीर देवोन तांचे थंय बळादीक रितीर स्थापन जावन बळादीक रितीन परजळोवन तांच्या हर एकल्याची जिणी परजळून दी म्हणून आमी एका मनान मागता सुमया. आमीन. Let us look unto the Lord and surrender all our worries, tensions, and let us surrender our intentions unto the Lord. May the Lord bless us and heal us from all our diseases. Jesus, we surrender our life unto you. Through your grace, purify us and cleanse us from the inside out. Lord Jesus, we surrender our thoughts. Give us peace of mind. Let every thought that comes to our mind, let it not be sinful, but a purified thought which is pleasing in your sight. Jesus, we surrender our mouth unto you. Every word that we are uttering out of our tongue, let it be blessed in your sight.
Jesus, we surrender our body unto you. Every disease which is there in our body, we surrender to the mighty name and the blood of Jesus. Jesus, heal our body completely, restore it and set us free. Lord, we surrender the youth of our city, Mangalore, and all the of our nation and the world. May by your grace everybody be filled by the grace of God. May they receive the power of the Holy Spirit, that they may follow you more and more. May through your grace they may grow closer to you. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. पान संको 15 पेज नंबर 15. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೆ ಆರಾಧನೆ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ತ್ರಿಯೇಕನೇಸು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ನರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. Jesus, we surrender everything unto you. We surrender every area of our lives. We surrender all our intentions. We surrender the area of finance, Lord. Each and every person who has debt, we surrender them unto you. We surrender our social leaders in the society. We surrender the doctors who are treating the patients. Give them the wisdom and the knowledge to prescribe the right medicine. We pray for every person who is giving service to the society and the nation. May by your precious blood guide them in the right direction. We pray for our family members. May your Holy Spirit lead each and everybody and guide us. Lord Jesus, right now we surrender and pray for all our personal intentions. Through your grace which is flowing through the sacrament, touch each one of us. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. I see the Lord is saying that He is going to bless a couple with a child. The Lord is also purifying somebody's name who has been praying for many years. The Lord is telling, your deliverance is there, my son. I am purifying your name. The Lord is also giving somebody an opportunity for leadership. The Lord is blessing the priest, especially Father Anil. The Lord is also showing that He is going to give direction to many individuals and the youth. The Lord is telling, when the parents pray for the youth, the Lord is going to change them and give them the right direction and the wisdom required. I see the Lord is also granting somebody the grace to repay the loan. The Lord is also blessing many businesses. The Lord is telling a mother, do not worry about your children, I will take care. The Lord wants us to surrender our family members and our household, and the Lord is going to bless each one during this adoration. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाल भावन आणि बहिणीनो, राष्ट्रीय युवा जनाचो दीस आचरण करच्या ह्या संदर्भार आतां प्रत्येक जावन आमी सर युवा जनां खातीर मागोवंक वेता. सुमयेची सकत विशेष कृपा तांच्या जिवितान वालचे खातीर मार्काचो वांजेल अध्याय 10 वाक्य 17 तावन वाचतना तो एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येवन म्हणालो, सासणीक जिवीत हांवें जोडूंक कितें गरज आनी तो जेजून म्हळें, सगळे उपादेश पाळ. आनी तो म्हणालो, हे म्हज्या भुरग्यापणांत हांव पाळन आयलां, जियेलां. पूण जेजून ताका सांगलें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दूड दुर्बळ्यां वांटून दी, सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये म्हजो पाटलाव कर. आज मोगाच्या युवक युवतीनो, ह्या घडये आमी तुमचे खातीर विशेश तरान मागता आसतना आज सोमी तुमचें हांव आशेता. तुमच्या जिवितांत कितें अडखळ आसा, सोमयाक लागीं येवंक, सोमयाच्या मोगांत रावंक, सोमया सांगात सोमकोंक कितें अडखळ आसा तें आज सांडोवंक. कित्याक सोमी म्हणटा, सर्गी तुमी दिर्वी म्हूण जायतेल्यात. तुमकां सर्गी
थंयसर दिरवी आसतले म्हणले बसोवनी सोमी करता त्या देखून सोमयाचेर पातयेवन तुमच्या जिवितान कितें आसा तें कितें अडखळ जावन आसा तें सगळें सोमयाक ह्या घडये समर्पण करूंक सांडूंक तें प्रयत्न करचें आनी त्या देखून मोगाच्या युवक युवतींनी ह्या घडये तुमच्या काळजा मनान कितेंय बेजाराय आसा दूख आसा कितेंय कोडू गडितां आसात कितेंय बोगसूंक इन्कार केल्लें गडीत आसात आनी त्या लागून कश्ट जाता जाल्यार जिवितान त्या देखून समस्या वळोवंक जाल्यार त्या देखून दूख आसा आनी त्या देखून जिवितान कश्ट पिडा शिडा आसा जाल्यार ह्या घडये सगळें सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करात त्या देखून आमी सगळ्यांक दिमी घालया प्रत्येक जण तुमी युवक युवती तुमचे सगळें जिवीत ह्या घडये सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करा आतां आमी विशेष तरान तुमचे खातीर मागता आसतना सोमयान तुमकां अभिशेक करच्या खातीर त्या पवित्र आत्म्या तुमचेर वचच्या खातीर आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आनी कृपेन तुमचें जिवीत भरच्या खातीर आमी ह्या घडये मागता आसतना मोगाच्या युवका युवती तुमच्या जिवितांत सोमयाक लागीं येवंक कितें अडखळ आसा सोमी तुमकां वर्तीन देणी दिरवी बसयता सोमयाची आशिर्वाद कृपा तुमकां सोमी बसयता तुमचें मुखलें जिवीत नंदन जावच्या खातीर आनी त्या सोमयाक सगळें तुमचें जिवीत ह्या घडये समर्पण करा विशेष कृपा ह्या घडये जोडच्या खातीर सोमयाचें हिलींग सगत तुमच्या कुडींत वालचे खातीर कितें बोगसूंक इन्कार केल्लें आसा कितें बोगसणें मागोवंक आसा ह्या घडये सोमयातान आमी बोगसणें मागया कोडू गडितां बेजराई दूख पिडा शिडा समस्या कितें आसा सगळें ह्या घडये सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया आनी आमचें जिवीत सोमयाक समर्पण कर सोमयाची आशिर्वादां कृपा ह्या घडये पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मारी पात तुमच्या जिवितान वालचे खातीर तुमी मागा आमी तुमचे खातीर ह्या घडये विशेष तरान मागतल्या मोगाच्या हांगासर आसले आमी सगळां हे हात आमचे उबारून धरया युवा जाणांतय घरां आसात या टीव्ही मुखार आसात विविध माध्यमां मारी पात तुमी ह्या आराधनांत भागीदार जावन आसल्यार तुमी वडिलां प्रत्येक जावन आवय बापूय तुमी मलगडी तुमचे हात तुमच्या तरणाट्यांतय तुमच्या भुरग्यांतय तुमी उबारून धरा ह्या घडये तांचे खातीर विशेष तरान मागा तुमचे आशिर्वाद तुमचे मागणें तांकां गरज आसा तुमी तांचे खातीर मागचे ह्या घडये तांकां गरज आसा तांचो जिवीत नंद जावच्या तांचो फुडार नंदन जावच्या खातीर तांचें मुखलें जिवीत संतोश बरी जावच्या सोमयाच्या बेसांवांनी भरलेलें जावचे खातीर सक्कडी युवक युवतींक ह्या घडये सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण कर विशेष करपा पवित्र आत्म्याची सकत करपा तांच्या कुडींत तांच्या कुडीच्या शिरांनी वालचे खातीर आनी त्या खातीर ह्या घडये विशेष सोमयाचे अनुभव तांणी भोगच्या खातीर कृपा तांणी भोगच्या खातीर आनी त्या मारी तांच्या जिवितान सगळें बरें जावच्या खातीर ह्या युवक युवतीक सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया आनी मागया सोमया कडेन आमी मागया तांकां अभिशेक करूं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन तांकां अभिशेक करच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाच्यान ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ मोगळाची या घडये तुझ्या पायांतळा परत या सगळे युवक युवतींक समर्पण करता या आराधनान हांगासर भागीदार जाल्ल्या आनी प्रत्येक जण विविध माध्यमां मारी पात गांवांत तशें परगांवांत हांव या आराधनान वांटेली जावच्या हर एक युवक युवतीक तुझ्या पायांतळा समर्पण करता सोमया जेजू तांच्या जिविता खातीर तुका अर्घ दिता तांच्या जिविता खातीर तांकां अर्घ दिता एका बऱ्या कुटुंबांत जल्म एक बरी आवय बापूय तांकां भाव करन एका बऱ्या कुटुंबांत ल्हान व्हड जावचें शिकप धरचें आनी एक बरो जिवीत तुवें तांकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी दिन वाचता सोमया आज आमच्या युवक युवती मुखल्या फुडारा विशीं गंध हुस्को करनासा तांच्या कामा विशयान गंध हुस्को करनासा तांच्या मुखल्या जिविता विशयान प्रत्येक कुटुंबा जिविता विशयान गंध करनासा जावं ह्या सगळी युवतींक आज सोमया तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोमया तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोमया तुजी विशेष सकत करपा तांच्या जिविता वाळय सोमया तांच्या कुडी शिरांनी तुजी सकत वाळय सोमया बरी भलायकी तांकां दी मोतीक समाधान संतोष दी तांच्या जिवितांत सगळें बरेंपण दी सोमया ह्या सगळी युवतींनी तांची जिवीत तुजें दिल्लें वर्ते मोलादीक देणे हें समजून तांकां बोल दी कृपा दी सोमया आनी हें जिवीत तुज्या मोगांत सारोंक पेल्याच्या सेवेंत जोरोंक तांकां कृपा दी सोमया तांचे संगत राव सोमया आनी गच्या हर एका वावराचेर आशिर्वाद हो सोमया हर एका वावराक यश
आशीष दी सोम्या हर एक वावरांना बरे पण दी सोम्या तुझ्या दिसपद जीवित ग्रास दी सोम्या तुझ्या कुर्पेशीवर बोर सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्या दार सोम्या दार सोम्या तुझ्या सगळ्या जीवितांना अभिषेक सोम्या Jesus pour out your spirit anoint Lord anoint all the youth Lord anoint them Lord Jesus be with them Jesus be with them Jesus be with them Jesus pour out your spirit Lord Jesus pour out your spirit Lord Jesus anoint them Jesus heal them Lord touch them Lord touch them Lord touch them Lord Jesus anoint them Lord Jesus anoint them Lord anoint them Lord Jesus touch them Lord be with them Lord be with them Lord bless their families Lord bless them their parents Lord be with them Lord be with them Lord Jesus सोम्या जेजू राव संगा तांची संगत राव सोम्या अभिषेक सोम्या तुझ्या कुर्पेन बस सोम्या एक बरें काम तांकां दी सोम्या एक बरो फुडार दी सोम्या तुझी जीवित नंदन गो सोम्या आशीर्वादित गो सोम्या आशीर्वादित गो सोम्या आशीर्वादित गो सोम्या हर एक आईवाकीवती कापड सोम्या हर एक आईवाकीवती कापड सोम्या या घडी에 तुझ्या पायांतळे समर्पण केल्या हर एक आईवाकीवती विशेष तऱ्हेन अभिषेक सोम्या touch Lord Jesus anoint them Lord anoint them Lord bless them abundantly Lord bless them abundantly Lord be with them Lord be with them Lord be with them Lord Jesus be with them Lord Jesus touch them Lord touch them Lord touch them thank you Jesus praise you Jesus praise you Jesus adore you Jesus praise you Jesus thank you Jesus thank you Jesus praise the Lord praise the Lord hallelujah hallelujah सुमयाचे आशीर्वाद आमी जोडूंक वेता परत आमकां सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आमची कुटुंबां सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला तांकां तांच्या त्या सवां खातीर प्रत्येक जावन पिडेस्त भाव भयणी खातीर या कोरोना पिडेक वळख जावन आस्पत्रेन कश्ट केल्या विविध पिडेक वळख जावन आस्पत्रेन चिकित्सा घेवच्या सगळ आमच्या भाव भयणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया तांचे खातीर विशेष तरेन ह्या घडये मागया सुमयाची गूण करचे सकत तांच्या शिरांनी वालच्या खातीर तांच्या कुडीन वालच्या खातीर आमी मागया आमच्या समाजे खातीर आमी मागया आमच्या राज्य खातीर नवो सरकार अधिकाराक आयला तांचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन आमच्या मंगळूर DSC खातीर आमच्या गवळी बापां खातीर आमच्या याजकां खातीर धर्मीक भाव भयणी खातीर हे DSC जावचे न्ही मिसांव फळादीक जावचे खातीर भावार्थ तो गूड उरच्या खातीर आमी हर एकल्यांनी ह्या कश्टांच्या वेळार भावार्थांतीर रावन भावार्थान वाडोवंक सुमयाची विशेष कृपा आमकां लागच्या खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागया आनी त्या सुमयाचे आशिर्वाद आमच्या भुरग्या बाळांचेर आमच्या युवक युवतींचेर आमच्या प्रायवंताचेर आमच्या पिडेस्त भावने हर एकल्याचेर ते वळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया आनी ते आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत हे देवडा साक्रामेंता Itia boda sakramenta sestang naman koruya purbilia tia rupa botla nobioriti adarya salvon vecha uskut vishya babartace bhaktivya जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासबी वार्ता आमेन प्रार्थुया ये देवाची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सबल सदां समचे दे आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर प्रत्येक जावन आमच्या युवक युवतींक तुझ्या आशिर्वादांनी बोर देव बिरांतीन आनी मागण्याच्या स्पिरितान तांणी दिसपते वाडोवंक आनी तुका उलो मारूंक तांकां तूं शिकय आनी करपा धी तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना
सांगत आम्ही म्हणूया अर्गा तुका सोमिया अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका आता आणि ससना अर्गा तुका सोमिया अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका आता आणि ससना